25 तारखेर ऑक्टोबराची घेवपाक आसली तर तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की फाटल्या कांय दिसांनी पावसान इतलो जोर धरला आनी फाल्यां वेधशाळेन सांगला की मुसळधार पावस आनी वादळ जावपाची शक्यता आसा। ताका लागून ही स्पर्धा आमी फुडल्या म्हयन्यान 3 नोव्हेंबर आयतारा दीस घेवपाची थारायल्या। बाकीचे कार्यक्रम जे आसात, बाकीची प्रायजां जी आसात ती तशीच आसतली, फक्त तारीख जी आसा आमची 25 ऑक्टोबर 2019 ती तारीख आता फुडें आयल्या। ती तारीख आमची 3 नोव्हेंबर 2019 आयतारा दीस ही स्पर्धा आमी घेतले। सगळो कार्यक्रम जो वेगवेगळो कार्यक्रम ते आसतलो सांजचो, तो कार्यक्रम सगळो चालूच आसतलो। थंय फोक डान्सेस जावं ऑर्केस्ट्रा आनी बाकीचे मनोरंजनाचे कार्यक्रम आसतले ते सगळ्यांचो तुमी आस्वाद घेवचो। आनी हो दिवाळीचो सण जरी तर 27 तारखेर दिवाळी सुरू जाता, हो जवळ 1 म्हयनो हो उत्सव हो चालू आसता। त्या उत्सवात तुम्ही भाग दिवन आनी त्या उर्बा ती हाडपाक तुमकां परत एकदां आमी पर्रास सिटीजन फोरम असोसिएशन तुमकां रिक्वेस्ट करता ती उर्बा दिवन ही स्पर्धेक तुम्ही भाग घेवचो आनी आमची स्पर्धा यशस्वी तरेन तुम्ही आमकां हातभार लावचो ही तुमकां आमची विनवणी। देव बरें।